दीस आयतार ऑक्टोबराची 26 तारीख 2025. साध्या काळाचो 30वो आयतार. पहिले मासप सिराकाच्या पुस्तकांतले अध्याय 35 वळ 12 तावन 14 आनी वळ 16 तावन 18 पर्यंत. सर्वेस्पर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. दुबळ्या विरोध तो कोणायसूय पक्ष घेना. अन्याय जाल्ल्या मनशाचे मागणे तो आयकता. अनाथाचे विनवणेचो तो तिरस्कार करिना. विधवीच्या विळापाची बेपारवा करिना. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानवतलो. ताची मागणी कुपाशी पावतली. कालत्या मनशाचे प्रार्थन कुपांक तोपता. तें आपल्या शेवटाक पावसर विशेव घेवचे ना. महोन्नतान जाप दिसर आनी प्रामाणीक मनशाक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसारीसर तें वगे रावचें ना आनी सर्वेस्पर घळाय करचो ना. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 34 2 तावन 3 17 तावन 18 19 आनी 23. श्लोक. कष्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलों. ताची वाखण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. कष्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाठ करता. संवसारान तांचो उगडास अळवून सोडता. नितीवंताचे बोबेक सर्वेस्पर कान दिता आनी सर्व कश्टां अनवारांतलीं तांकां निवारता. श्लोक. कष्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. खंती दुखीन भरलेल्यांक सोमी लागींच आसा. भरवसो खंडेल्यांक हात दिवन तो उखलता. आपल्या सेवकांचो जीव सर्वेस्पर राखता. ताच्या गोपान आसरो सोदतल्यांक तो केदींच शिक्षा लावचो ना. श्लोक. कष्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. दुसरें वाचप. सांव पावलान तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 4 वळ 6 तावन 8 पर्यंत आनी वळ 16 तावन 18 पर्यंत. भोव मोगाच्या पुता, हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरल्लो आसा. हो मुकूट नितीचो मुनसुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही, ताच्या येण्याक आत्रेगून आसल्या सोमेस्तांकी तो दितलो. म्हाका पयले फावटी तणकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना. सगळ्यांनी म्हाका सांडून घालो. हाच्या खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं. पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातींच्यांनी कान दिशें म्हजे मरिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट केली. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो. सर वायटांतलो आनी की सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यांत शाबीत व्हरून पायतलो. ताका सासणाच्या सासणाक महिमा जावं. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. क्रिस्त थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजीसायसो केला. ही बरी खबर परगटचें आनी यारपण आमचे तब्यान सोण दिलां. आलेलुया आलेलुया. शुभवार्ता. सांग लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 18 वळ 9 तावन 14 पर्यंत. आपूण नितीवण म्हूण चिंतून आपणाचे रस्स पातयेवन आशिल्ल्या
आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही वपार सांगली. एक फावटी 2 जाण मागणे करूंक म्हूण वयर देवळाक गेले. तांचे मदले एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव नीट उबो रावून आपणा इतल्याक अशें मागणे करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशां परी लुटकार, अन्यायकार, प्रद्वारी न्ही. देखून हांव तुका अर्घां दितां. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10तलो 1 वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावून आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हरदें बुडावन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकूत कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो. पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाक कसो वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाक कसो खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचे सुवार्तेंत 2 जाण देवळाक येवन मागणे करच्या विशयांत आयकता. 2 जाण 2 रितींनी मागणे करतात. दोगांतय आसचे गूण एकामेकाक विरोध. सुंकागारांतय खालतेपणाचो शगूण आनी फारिजेवांतय हंकार असो वायट गूण. हंकारी आपणाक कसो उंच म्हूण लेखता, व्हडपण उलयता, हेरांक अलक्षा करता, निंदा करता, देवा मुखार हांव उंच व्हरतो म्हूण बडाय करता. खालतेपणाचो शेगूण आपूण पातकी म्हणून वळखता, देवा मुखार फावो न्ही म्हूण समजता आनी देवच आपणाचें सर्वस्व म्हणून बोब मारता. ह्या दोगां मदें देवाक मानवल्लो खालतो सुंकागार. देवाक खालत्या मनशांची बोब आयकता आनी प्रतिफळ जावन ताका उंच उबारता. मनीस कितलोय वर्तो जावं दी, कसलेय पदवेर तो आसूं दी, खालतेपणाचो शेगूण ताचे थंय ना तर ताच्या वर्तेपणाक आनी ताच्या पदवेक कांय सोबाय ना. चरित्रेचीं पानां परतिल्यार खालतेपणाचो शेगूण जायत्यांक सकयल्या स्थानांतावन उंचल्या स्थानाक पावूंक कारण जाला म्हणून आमकां कळटा. साधे आनी खालते मनशाक मात न्ही, देवाक सयत मानवतात. खालत्या व्यक्तीचे मागणे सर्वेस्पर देवाक मानवता. पूण हंकारान आनी व्हडपणान उसारले मागणे ताची साल देवाकी पसंद ना. देखून देवा मुखार आनी हेरां मुखार खालती आनी सादी शेगुणी जिणी जिवन आमकां आज आपुणें लाभता. जर आमी आमचें व्हडपण घेवन हंकारान देवा मुखार येता, देव ताचें मुखामोळ आमचे तोंड लिपयतलो आनी रित्या हातांनी पाटी धरतलो. जर आमी आमचें उणेपण वळखून खालते मागणे घेवन देवा मुखार येता, धवळ तो राय असो राय मागले सक्कड आमकां दितलो आनी आमकां ग्रेस्त करतलो.